बली भेटून तेंपला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बौंडा संगीवर लाव तुका रया सरदाराच्या किदो वरतो तुझो वैभव आयदार कारयेची वाकांता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगो तू मन कुर्बे सागो आयल्या बली भेटून तेंपला तुझ्या बाबा दरबाराच्या लाना बौंडा संगी वर्णिता तुका रयास संवसाराच्या. देवरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो भुरग्यानो सांजुदाच्या भक्तिकानो सद्या काळाच्या 31व्या आयताराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मिसा वचूंक जायना, इगर्जेक वचूंक जायना, मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना जाल्यार पिडेस्त प्रायवंत खातीर विशेष करून ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. हे संदर्भात तुमच्या खातीर विशेष करून मागता, तुमच्या इराद्यां खातीर त्या सेवां खातीर आमी मागता. प्रतिरितीन आमी सर्व कश्ट दिल्ल्या भाव भयणी खातीर आमी मागता आसतना अर्गासान मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सदवा कतार अर्गासान भेटयता बेन्ना मोनीस आनी कुटाम बेंगलुरू अर्गा मीस भेटयता आग्नेस मोनीस आनी कुटाम बेंगलुरू देवादीन एलोशियस लोबोच्या आत्म्या मीस भेटयता रुशन लोबो फेरार जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या न्हू आज आमी आचरण करच्या सद्या काळाच्या 21 आयताराची देवस्तुती देवाचो मोग पेल्यांच्या सेवांत आटाबूंक आसा म्हणलो संदेश आमकां पटयता. ह्या संवसारी जिवितान आमकां न्हय केवळ देवाचो बगार ताजी रचना जावन आसा आमच्या भावा भयणीचो निस्वार्थीपणी मोग करूंक आनी ह्या मारिफाट माया मोगाचो समुदाय रुपीत करूंक आपोवणेंत लाभला. ह्या आपोवणे अर्थां बरी तशेंच फळादीपवणी जिवोवच्या सोम्याचो आदार ह्या अंकरिस्ताच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया. मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्ती धर्माचो मूळ सार देवाचो आनी पेल्याचो मोग करा म्हणलो उपादेश देवा तावन मनशाक कुळाक वळोन आयिल्लो आनी ह्याच उपादेशा काल जिवच्याक आम्हा हर एकल्याक देख दिवच्याक सोमीस ह्या संवसारी आयलो. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करना आम्हा हर एकल्यांक एक आदर्श तो जालो मात्र न्ही ह्या मोगांत जिवंक ताणें आमकां आपोवणें दिलें. असल्या मोगांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ही घडी बोरदोळे दापी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. भितर काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ सोम्या तूं आमकां तुजो मोग करूंक बापाचो मोग करूंक पवित्र आत्म्याचो मोग करूंक आपोवणें दिताय. जायते फावटी आमी ह्या पवित्रपणाक लब्धवंक नांव देवाक फावो तो मान आनी मोग दिवंक आमी चुकोवन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसाणें मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मोगळा जेजू हांवें म्हजो केल्ले बरी पेल्याचो मोग करूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमी थोडे बडी स्वार्थी जाल्या रागिश्ट जाल्या गर्वी जाल्या अहंकारी जाल्या ह्या मुखांतर हांवें म्हज्या भावाक भयणीक पेल्याक दुखयलेलें आसा. पश्चातापवता सोम्या भोगसाणें मागून म्हणटा
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. मुगळ सुम्या देवस्वानी पहिल्या सुमोग किल्ल्यांत ससनाचे जिवीत आठापुना सांभाळू संदेश तू दिताना हे उतराक आमी फवत तो मान दिवना तिरस्कार तो केला आनी ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा आमच्या भाव भयणी दुखयलेलें आसा पश्चात्तापून बक्षण मगोन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूत दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागंता सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू भोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया गडी बरदोळे दाबी आमच्या आमच्या घर संगती ते सवां खातीर इरेद्यां खातीर विशेष करून आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ काकुळदारा बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका भोवते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेले सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदुळणपणान जावच्याक तूं सामकां सांबाळ म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. परजे लागीं उलोवन मोइजे म्हणालो तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लागतलें. देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळटेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडतल्यात.
आयक इस्रायेला, सोरेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोंसोवन दवर. देवाचें उतर हे. देवाची ओडुपकार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें दार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें दार. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोल. सर्वेस्परूस म्हजें कडा, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सडवंदा. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें दार. म्हजो देव हांवें आसरो सोदून वेचें कडा, तोच म्हजें डाळ, म्हज्या सुरक्षणेचें शीं आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारचें फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवळाता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें दार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें दार. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आसली, कित्याक ते मरतले देखून आपलें याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जाय नासलें. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो ससणीक जियेता. अशें आसतना आपणा मारिपात देवाक लागीं सरतल्यांक सोर काळी तारण दिवंक तो शकता. कारण ताचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससना जियेता. असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पदकातावन वेगळो केल्लो आनी आकाशाप्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेश्ठ याजका परी पयलें आपलें पदका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पदका खातीर सदां दीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाक सोंपोवन दिवंक हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशाक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ल्या सपुताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. Alleluia गाऊया सुम्या क्रिसिया, ताच्या पवित्र नावा ओडली कुसर्या. Alleluia गाऊया सुम्या क्रिसिया, ताच्या पवित्र नावा ओडली कुसर्या. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा जो मी. तोळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia गाऊया सुम्या क्रिसिया, ताच्या पवित्र नावा ओडली कुसर्या.
हल्लेलुया गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी घुसऱ्या. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे भाग्यवंतो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून साधू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रामदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां प्रास पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पोर आमचो देव तो एकलो सदनी. सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळी तुजे शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. आमचे प्रासवर तो उपादेस दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या शक्तीन तसो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. ही सर्व होम बलियो, भेटोवण्या आनी बलिदानां प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांत तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणीच ताका खंयचीय सवाल करूंक देर घेवंक ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी ल्हानपणांत शिकून आयल्या देवान दिल्ले 10 उपादेस. आनी हे 10 उपादेस देवान आमकां दिल्ले. पूण आयची सवाल जेजूची उतर आयकतना त्या 10 उपादेसांची आमकां गरज आसा की ते 10 उपादेस जाय की जेजून दिल्ले 2 उपादेस जाय. ह्या विशयांत एक सवाल आमच्या मतीक उपसोंक पुरो. पूण आमी सारक्या रितीन समजोल्या तर जेजून दिल्ले हे 10 उपादेस, देवान दिल्ले ते 10 उपादेस जेजून पयस धरून आंत वा तिरस्कार करून आंत वा ताचो तुमी उपयोग करिनाकात म्हणून ताणें कांय सांगूं ना. बघान त्या 10 उपादेसांक जेजून एक रूप दिलें. रूप त्या 10 उपादेसांक जेजून एक बरो एका रितीचो पाठिंबो दिलो. आनी ते 10 उपादेस आमी बऱ्या तरान जिवच्याक सोंप्या रितीन आमकां ताणें आयच्या दिसा सांगून दिलें. इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान आपल्या मायगांवाक सुमकताली. सिनाई पर्वता लागीं पावतना मोइजे देवा लागीं उलोवंक म्हण गेलो सिनाई पर्वतार. 40 दीस गेल्लो मनीस नातुल्लें पळोवन इस्रायल लोक चिंतलो, इस्रायल लोकांन चिंतलें मोइजे देवा पळोवंक गेल्लो मेलो जायची, तो आनी पाटी येना. देखून हो इस्रायलाचो लोक मोइजेच्या बाबा आरोनाक पात्रांवक गेलो आनी म्हणालो, आमी आमच्या अरण्यांत, आमी आमच्या इजिप्तांत कस्त नासल्या जाल्यार खावन जेवन आमी गम्मत करनासल्या. आमी आमचे इतल्या दोशी आसल्या, आमकां कश्ट आसले, आमकां आमची हक्कां नासलीं. पूण जाल्यार खावच्याक, जेवच्याक, पिवच्याक कांय उणें नासलें. पूण तुवें आनी तुज्या भावा मोइजेन देवाचें उतर आयकून आमकां सगळ्या सांगाता घालना तुमी आमकां हांगासर मरोंक हाडलां. आमी वळवळोन मरता म्हळ्यार 40 वर्सां पयलीं म्हणटाना कोण मरनात. म्हातारेले आसले, पिडेस्त आसले, कांय थोडे जीवदाळ साबून, कांय थोडे वताक मेल्यार जायचे ना म्हण ना. कित्याक 40 वर्सांचे पयलीं म्हणटाना अचानक मरतात. मनीस आज आसुल्लो फाल्यां ना न्ही. परच्या दिसा आमचो फादर मॅथ्यू एका दिसांनी अंतरलो. कालच्या दिसा एकलो फिल्म एक्टर न्ही
कोण तो पुनीत राजकुमार अचानक सकाळी वॉकिंग करतलो जॉगिंग करतलो एक्सरसाइज करतलो दनपारां भितर ना तरणाटो 3.5 स वर्सां असो सांगूं जायना आमचें जिवीत सांगूं जायना तशें आसतना जायते जाण मरण पावल्यार पुरो जावंक पुरो पूण हो लोक तुवें आमकां हांगासर मरोंक हाडलाय आमी कश्टान आसा आनी तुजो भाव मुखेली आशिल्लो दोंगरा सोडून गेला तो फाटी येवंक वचना देखून ह्या देवाची आमकां गरज ना ह्या देवाची आमकां गरज ना वो फटकीरो देव आमकां कश्टार घालचो देव आमकां समस्यार सो देव आमकां वळवळून मारूंचो देव ह्या देवाची आमकां गरज ना म्हणून लोक पात्रोंक गेलो आरोनाक आनी म्हणालो आमकां तुवें आमचो सुदैव करून दिसय आमकां तुवें आमचो सुदैव करून दिसय ताका कितलो खर्च जाल्यार व्हडणी आमचें भांगार आमी तुका दिता आमची कार्यामणी आमची मोदी आमची कानाची नेकलेस कितें जाय पुरा दिता म्हणाले सगळ्या लोकांनी सगळें भांगार काडून दिलें आनी ह्या आरोनान भांगार सगळें कडयलें कडोवन भांगाराचें वासरू करून दिलें लोकांच्या बियान 40 दीस देवा लागीं उलोवन मागणी करून देवा लागचे 10 उपादेश 2 फातराच्या पडयांनी देवून येताना कितें पळयता अब्राम हो लोक भांगाराचें वासरून दवरून पुजा करचें पळयता 40 दिसांचो उपास आनी मागणे 40 दिसांचो प्रतिफळ घेवन 2 फळयांनी ते उपादेश घेवन आयलोलो मोईचे सगळो कळवळटा ह्या लोकांचें बेविश्वासीपण पळोवन ह्या लोकांचें अविश्वासीपण पळोवन ह्या लोकांचें धारून काळीज पळोवन ह्या लोकांचें अनउपकारी मौन पळोवन मोईचे सगळो कळवळटा पिसांतूर जाता रागान त्यो पळयो खांड धरणी मान सोडटा परतून तो पिठो करता कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांक ह्या उपादेशांची गरज ना त्या पळयांचेर कितें आसलें 10 उपादेश 3 देवाक समर्पीत केल्ले पयलो एकनिसा देवा मान दी दुसरो देवाचें नांव व्यर्थ कडेन नाका तिसरो आयतरपण भगवंतपणी सांबाळ 3 उपादेश देवाक संबंध जाल्ले उरलेले 7 उपादेश तुज्या माय बाबा मान दी जिवीशी मारी नाका सोरी नाका फोडसाक सांगा नाका प्रद्वार करी नाका पेल्याच्या स्त्रियेची आनी पेल्याच्या वस्तूची आशा करी नाका हे 7 उपादेश घेवन तो हांगासर येता पेल्याक संबंध जाल्ले पळया तुज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परत मोईचे देवा लागीं गेलो आनी परत ते उपादेश घेवन आयलो आनी उपादेश इस्रायल परजेक दिले आनी इस्रायल परजेन हे 10 उपादेशाचे 2 पळयो तुंबांत दवरल्यो आनी खंयसर इस्रायल परजा वेताली थंयसर हे 10 पळयो ते घेवन वेताले आनी त्या उतरांत त्या पळयांत त्या उपादेशांत देव आजार आसा म्हूण पातये येताले देखून जंयसर ते वेताले तुंब मारताले तुंब म्हूण ते रावताले त्या शिबिराच्या प्रमुख द्वारा लागीं एक वेदी बांदताले आनी ते वेदीर ह्यो सोल्ल्याच्यो आर्कपेटी भितर आशिल्ल्यो ते 2 फळयो दवरताले आनी ताका आराधन करताले पुजा करताले आनी जेन्ना इस्रायल परजा माय गांवा पावल्या उपरांत ह्या नियमशास्त्र ह्या 10 उपादेशां वयर ताणें कितें केलें एक नियमशास्त्र आसा केलें आमी पळयता नियमशास्त्र आमी पळयता थंयसर परमेश्वरल्यांत आसा नियमशास्त्राचे ग्रंथ आसा थंयसर पळया ह्या 10 उपादेश आनीक उपादेश कुडसून तांणी हे अभिवृद्धी केले आनी देवान दिले उपादेश देवान दिल्ले 3 उपादेश आसात ह्या संवसारांत आमी जियेतल्यांक 3 तरांचे उपादेश एक नॅचरल लॉ म्हळ्यार तुमी गण आसात संवसारांत हे प्रकृती दिवची नियमां प्रकृती दिवची नियमां म्हळ्यार बियाळो गेल्यार तें किरलं जाय तें प्रकृती दिवचे नियम गिमशिले दीस आयल्या उपरांत पावसिले दीस येयचे प्रकृतीचे नियम उदेंतींत सूर्य उदेचे अस्तंतेंत सूर्य बुडोवचे ते प्रकृतीचे नियम कितेंच उदेंतींत सूर्य बुडना अस्तंतेंत बुडचो कळ्ळें गी हां ते प्रकृतीचे नियम प्रकृती म्हणजे स्त्रियांचे वाडावळ रीत दादल्यांचे वाडावळ रीत ते प्रकृतीचे नियम ते बदलूंक कोणाक जायना ते प्रकृतीन दिल्ले नियम आनी एक आसा डिवायन लॉ देवातावन आयलेले डिवायन लॉ देवातावन आयले उपादेश ते जावन आसा 10 उपादेश देवान दिल्ले
मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर, मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर, मनशाच्या समृद्धी खातीर, मनशाच्या सगळीच्या जिविताच्या वाटे खातीर उपकारच्याक देवान दिल्ले ते उपादेश. आनी ह्युमन लॉ म्हणटा हांव, ह्युमन लॉ मनशान दिल्ले उपादेश. जावं बरो ट्राफीक रूल्स RTOन दिवची, जावं पुरो सरकारान दिवची रूल, जावं पुरो एका संस्थ्यान दिवची, जावं पुरो एका पवीस सभेन दिवची. तीन नियम आसात पळय. तीन नियमां शासकांक सभे आसा, तांणी करची नियमां आसात पळय. ह्युमन लॉ ते मनशान दिवची नियमां राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर, राज्याच्या बरेपणा खातीर, एका संस्थेच्या बरेपणा खातीर, एक सभेच्या बरेपणा खातीर दिवची नियमां. पूण हांगासर सर नियम पैकी देवाचे नियमां व्हरती. कित्याक देव प्रकृतीचो, मनशाचो आनी प्रकृतीचो मनशाचो रचनार्तो. प्रकृती ताच्या नियमाखाला आसा जाल्ली, मनीस ताच्या उतराखाल अस्तित्वाक आयिल्लो. आनी ह्या संदर्भार ही सगळीं नियमां देवान दिल्लीं आनी देव जावन आसा सर व्हरतो आनी देवान दिल्ली उपादेश पाळूंक जाय. ह्या देवाक आमी मान दिवंक जाय, ह्या देवाक आमी गौरव दिवंक जाय. आनी देव व्हरतो बलिश्ट आनी देव जर जाणार म्हणल्यार आमी सत मानून घेवंक जाय. देखून हे उपादेश आमी पाळूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार तीन तरांचे मनीस आसले. ती एक फारीचे वर्गाचे आसले, आनी एक सदुसय वर्गाचे आसले, आनी एक शास्त्री वर्गाचे आसले. शास्त्र्यांक कितें काम? शास्त्र्यांक ह्या उपादेशा वयर नियाळ करचो, उपदेशांक आणखी कुडसूंचें काळुवचें काम ह्या शास्त्र्यांक आसलें. ते शास्त्री म्हणटाले. तांकां फकत उपदेशा विशयान मात तांणी चिंतचें. उपदेश कुडसूंचें, काळुवचें, उपदेशाक आनीक ॲड करचें, हें सगळें तांचें काम. फरिजेवाचें काम कितें? फरिजेवाचें काम लोकांक सारक्या वाटेन हाडचें. उपादेश तांणी पाळीचे बरी करचें, पाळचे बरी करचें. ते आडल ते सोडयतले, लोकांक सांगात दवरतले ते फरिजेव. नियमां चुकल्यार दोशीत करतले ते फरिजेव. सदुसेव ते देवळांत आनी देवळांत देवाची सेवा करतले. याजकी वर्गाचे ते, याजकी वर्गाचे. आनी तवळ तवळे सदुसेव जेजू लागीं सवाल करताले, हे फरिजेव जेजू लागीं सवाल करताले, हे शास्त्री जेजू लागीं सवाल करताले. आनी एक शास्त्री आज येवन जेजू लागीं म्हणटा, देवान दिल्ले ते मोईचेक 10 उपादेश आतां पळय, तातूंत व्हरतो खंयचो म्हणून म्हाका सांग. आनी जेजू पळय कितलो बुदवंत. आनी जेजू म्हणटा, आळे बाबा, तातूंत 10 उपादेश आसात. 10 उपादेशान 3 उपादेश देवा समर्पिल्ले, 7 उपादेश मनशा समर्पिल्ले. देखून सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवा सोमोग कर. आनी उरले 7 आसात पळय उपादेश, ते मनशाक दिल्ले. देखून तुजो मोग करताय पळय, तूं तुजो कशें मोग करताय तशेंच पेल्या सोमोग कर. हाचे प्रास दुसरे उपादेश तातूंत नात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव वापरब्याची उतरां जेजूची. पूण हांगासर हे उपादेश पाळूंक मात्र इल्ले कश्ट. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग करचो म्हळ्यार तितलेंसो लाभ ना. आमकां कश्ट आकांत आयिल्ल्या वेळार थोडे फावटी आमी दुबावचे आसा. देवा सागी कश्ट कित्याक मेळटात, समस्या कित्याक येतात. हांव सदांच सोम्याची स्तुती करतां, सोम्याचें भजन करतां, सोम्याक आराधन करतां. कित्याक म्हाका ही पिडा, कित्याक म्हाका हे कश्ट म्हणले सवाल थोडे फावटी येता. पूण येतना जर तर आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन तसो मोग करता जाल्यार ती पिडा संतोशान आमी सोंसून व्हरता. कितेंकच त्या पिडे खातीर देवाक आमी दुरसना. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून आमकां उपादेश मेळटा जाल्यार हांवें म्हजो करता तशें म्हज्या पेल्याचो मोग करचें आमकां तितलें सुलाबायचें म्हूण बघना. थोडे फावटी काजाराच्या सरम्या वेळार म्हणटा, आनी तुमी दोगांय एकत, तुवें केल्लें बरी तुज्या व्हंकले सोमोग करी जाय, न्हवऱ्या सोमोग करी जाय म्हूण. पूण थोडे फावटी बऱ्यांतलें बरें काण आसल्यार पयलीं हांवें गावचें काण, मागीर तूं मागीर का म्हणचें. जर तर आमी बरो कर मोग करतले मनशां आसा जाल्यार हांव मांड्याचे कुडके काण घेवन शिमट्याचे कुडके व्हंकलेक दवरतलो या न्हवऱ्याक दवरतलो. न्ही आमी पळयता. थोडे फावटी आमी चिंता, तुमी चिंता पळया, हांव कोणाचो चड मोग करता. एक आवय पुताचो मस्त मोग करता जाल्यार ती केदींकच शिमटेचो कुडको काण घेना, तो शिमटेचो पुताकच दवरतली. कित्याक आपणा बरीच आपणाचे की चड पुताचो मोग करता ती. तशेंच पळया,
देखून आमी आमच्या खरनेन ते थोडे पटी दाखोवन दिता थोडे पोटी आमी स्वार्थी जाल्या जाल्यार हांव तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हाका म्हज्यात जिवाची कंत हांवें खंयचें लिपस्टीक घालचें खंयचो पावडर घालचो कशें शेविंग करचें कशें हेर डायक करचें कशें बरें वस्तू न्हेसचें म्हज्यात विशांत आरशा मुखार रावचें म्हाका अशें पळोवचें पोट येयलांगी पोट भितर गेलांगी बारीक जालांगी मोठो जालांगी हेंत चिंता म्हजें त्या वेळार कितें करता हांव म्हाकाच चड इम्पोर्टन्स दिता हांवें तो भोवंक वचोचें हांवें तो भायर वचोचें हांवें तो हॉटलांत तें खायचें हांवें तें करचें तुमी घरांत बसा जाल्यार बिलकूल तशें जायना हांवें म्हजो केल्ले बरी तुजो मोग करता जायना हांव स्वार्थी जाता हांव म्हजो पयलें मोग करता उपरांत तुजो मोग करता हांव पयलें जेवता हांव जेवून उरल्या उपरांत तुमी जेवा हांव जेवून उठल्या उपरांत तुमी जेवा हांवें खावन सोडुल्लें कितें आसा पळय उरलां तें मात तुमी जेवा उस्तें न्ही कितें उरलां हांवें जेवून जाल्या उपरांत तुमी जेवा म्हळें जाल्यार खंडीत हांव स्वार्थी जाता हांव म्हजे बरीस तसो मोग करूंक शकना देखून देवाचे उपादेश आसात पाळूंक बोर कश्ट आसात पूण असाध्य न्ही जायते जण आपणाचो मोग केल्ले बरीच पेल्याचो मोग करचे आसात कुटुंबांत आसात आनी समाजांतय आसात पळय म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो देखून जेजू आखे वर्तें एक निदर्शन जेजू देवाचो पूत ताका सरपदवी आसा महिमा आसा पूण जाल्यारय ताणें भोव अपुरब्यान ताच्यात जिवितांत दाखोवन दिलां हांव म्हजो मोग केल्ले बरी तुमचोय मोग करता देखून जेजू जेवतालो खातालो पियेतालो सिसांकी तशेंच करूंक सांगतालो आनी तो म्हणटालो वरयता आसतना व्हडल्यांनी उपाशी रावचें कितेंच बरें न्ही तो म्हणटालो आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान पळयलें जेजू एक श्रेश्ठ याजक पळया एक श्रेश्ठ याजक संवसारी याजक कितें करतात लोकां हाडलेलीं दानां घेतात देवाक बलिदान भेटयतात पूण ह्या सोम्यान कितें केलें आपणाचेंत मांस आनी रगत आपणाचेंत कूड कुरीस म्हणल्यार वेदीचेर भेटयली आनी आपणाचेंत बलिदान केलें कोणा खातीर आपणा खातीर आमचे खातीर ताणें बलिदान केलें आनी हें जावन आसा श्रेश्ठ बलिदान देखून असल्या ह्या जगाची आमकां ह्या मनशा कुळाक गरज पडली आनी ओ याजकी तो पवित्र ओ याजक निर्दोशी निश्कळंक आनी पथकातान वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रांस ऊस उबारलेलो आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयलें आपल्या पथका खातीर उपरांत लोकांच्या पथका खातीर सदांच बलिदान भेटोवची ताका गरज ना श्रेश्ठ याजक कितें करताले पयलें आपणाची पथकां भोगसूच्या खातीर बलिदान भेटयताले उपरांत लोकांची पथकां भोगसूच्या खातीर पूण हांगासर जेजू आपणें पातक करूं ना तो निश्कळंक तो पवित्र तो निर्दोशी तो पथकातान वेगळो केल्लो पातक नातलोलो अपुट ताका आपणा खातीर बलिदान भेटोवची गरज नातली ताका फकत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर बलिदान भेटोवची गरज आसली देखून ताका खंयच्याच बोकऱ्याची वा खंयच्याच पाड्याची गरज पडोंक ना आपणाच्याच पवित्र कुडीची ताका गरज पडली आनी देखून न्हू तो एक श्रेश्ठ याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो ना ताका आरंभ ना ताका अंत पवित्र तो श्रेश्ठ तो आनी असल्या ह्या जगाची आमी देख घेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी त्या ह्या जगाक पाटलाव करूंक आसा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून संवसारी जिवितांत आमी आसतना पेल्याचो मोग करूंक आसा देवाचो मोग करूंक आसा मेल्या उपरांत न्ही एक दुकोरांनी तुमी आयकल्या कोण ना ही काणी एक दुकोरांनी गाय आसली की दुकोरांनी गाय ती सांगाता मेळ्ळी बारी इश्ट दुकोरांनी गाय बारी इश्ट एक दीस दुकोर म्हणालो की गाई लागीं अळे गाय तुका पळयतना म्हाका मस्त मोसोर जाता कित्याक म्हळ्यार तूं गेल्ले कडेन तुजे पाट पुजतात तुका पुटलून धरतात तुका उमो दितात तुका बातेन घालतात तुका खावंक घालतात तुजो मोग करतात तूं कितें दिताय फकत दूद मात दिताय मागीर कांय दिनाय हांव पळय दुकोर हांव सगळें दितां म्हजो जूत दितां म्हजें रगत दितां म्हजी हाडां दितां म्हजें मांस दितां म्हजी आनकिटी समेत दितां म्हजे काळी समेत दितां म्हजे लिवर समेत दितां सगळें दितां पूण हांव आयलो म्हणटाना म्हाका फातर मारून दितात हांव आयलो म्हणटाना हे बे तूक खाक तूक म्हणटात म्हाका पोडणी पुटलो धरनात म्हजो उमो काण घेनात म्हाका आयिल्ले कुडले धांवड येतात पळया तवळ गाय म्हणाली बेजार कर नाका दुकरा
बेजार करनाका. तूं कितेंय करताय जाल्यार आपले मेल्या उपरांत करताय. तुजो जीव गेल्या उपरांत करताय. जीव आसतना तूं कांय करनाय. हांव जीव आसतना तूं दूद दिता. हांव जीव आसतना दिता, तूं मेल्या उपरांत दिताय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मेल्या उपरांत दिवन कांय फायदो ना. मेल्या उपरांत पेल्या मोग करून फायदो ना. मेल्या उपरांत देवा मोग करून फायदो ना. मेल्या उपरांत म्हजें सर्वस्व दिवन फायदो ना. हांव जिवंत आसतना देवा मोग करूंक जाय. हांव जिवंत आसतना म्हज्या पेल्या मोग करूंक जाय. हांव जिवंत आसतना पेल्याची सेवा करूंक जाय. हांव जिवंत आसतना पेल्याक बरेंपण करूंक जाय. हांव जिवंत आसतना देवा सोने पेल्या मोग करूंक जाय. तवळ हांव देवाक मानता तसलो सेवक जातलो. सगळी म्हजो मोग करतले आनी हांवूय देवाक मानता तसलो जातलो. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवते आसूल आमचो बाबा तूं सारयां सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंतां देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी बरी तुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेसपुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो. हांव घर येता सलमलो. पोंच विलगतने कोसोसले. ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेरलांतलो पोत्तोन जिवांत जालो. सर्गार सोडलो. सर्पद्वेदा देवपाच्या उजव्या बसला. थंय तांचे मेरल्यान ती मर्सी बेगरून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक तुले पुय सभी भक्तां सोयिकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्तनाचें जिवीत. आमेन. आमी त्रिएका देवातें उसरलेलो भावार्थ ह्या भावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळात आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब जावं दी. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवी सभेच्या चड मुखेल्यांनी तुजो मोग आपल्या उतरां आनी करण्या मुखान आपणाच्या हाताखाल आसचे क्रिस्ती परजेतें व्यक्त करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा मोगान बरोवन देशाच्या तशेंच परजेच्या बरेपणा खातीर दीस आनी रात वावरून बऱ्या योजना मुखान समाज मोगाच्या स्पिरितान ग्रेस करचे दिशेन सदांच वावुरच्या तांचेर तुजो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांची सर योजना मनशा मोगान मांडून हाडूंक तशेंच ह्या योजना मुखान आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू करूंक आमकां साध्य कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेक बाली जाल्ल्यांक वेळार फावो ती चिकित्सा लाभच्या संगी बरी भलायकी तशेंच तांची सेवा साकरी करतल्यांक मोगान आनी सोंसणीकायेच्या स्पिरितान नेटय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवी सभेन मुखेलपण घेवच्या सर युवा जाणांक तुज्या मोगांत आरावन दर. तांणी बऱ्या शेगुणी जिणये मुखान तांच्या कुटुंबाचो तशेंच पवी सभेचो अलंकार जावच्याक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जालेल्या आमी सर्वांनी तुजो करो मोग आमच्या जिवितांत अणभव करूंक तोच मोग निर्गतिकांतय सांडून गेल्लेल्यांतय वांटून घेवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या फिरगेजीच्या आनी पुणशतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळाचो कर. सांगातच ह्या पूण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बरदोळे दांपी आमच्याच कसकी गरजांक खातीर मागया. जे कोणा मागतना बसयला सुगडास कडून तांचे बसत विशेष करून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव. देवाचे उपादेश पाळच्या मुखांतरी देवा सोने पयले मोग करचे मुखांतरी सर्गीचें जिवीत जोडूंक सदांच आमकां साध्य जाता. असलें जिवीत जोडूंक असलें जिवीत जिवन सर्गीचे राजा आपणावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागता हांव. बापा हे आमी मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान जो जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. आनीक
सांग तुवे दिल्या दिन्यानी सौम्य करसिता विस्नारंगळ उतराने घालून दिता संतोष भरीत काळजाने आणि गाणेता उल्हास भरीत गीताने तोंड दिता गे सोमया मोगा तुगे आम्ही दिवची कानी तुगे आशीर्वाद घालदयेन तुगे तिची सोवे आमकांच तुगे गे सोमया मोगा तुगे आम्ही दिवची कानीक तुगे आशीर्वाद घालदयेन तुगे तिची सवे आमकांच तुगे. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या दांतले पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देव मानतात असले सामण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनेकरी मेमी आमच्या अनेक वैष्णवाच्या देवा सर्वेश्वर म्हणून घे. कनवळे आमच्या भूमोकाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बटवणी आम्ही तुझे मुखार सोडू तिका लागून तुझे सुबा आमकां कुळतीचो पावस आमचे तुझ्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परा दैवो बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फैद्यासू आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कसना मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणान शिकल्या मासो मेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबार सर्वेस पोतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भार आमी आमकां समी समर्पण दिवया देवसो आनी पेल्या सोमो कुर्ची कृपा सकत निरंतरी आमचे तें वळोवन येवन दी म्हूण आमी मागया. बापा करोसो तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत
आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवी आनी सास्ती कराराचें रगत. पदकाचे बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं टैंकर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सेवेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा, पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मोरया देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत उजुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाच्या सोम्याच्या उपादेशा खाल देवा सोनी पेल्या सोमोग करून शिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सोमयान शिकलेल्या मागणी सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार. दयकृणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आमचे सोवे माय आसूं. मगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची श्री देवाची शेळी संसाराचे काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची
देवाची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. प्लेया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी, आम समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आपणाचेंच बलिदान आमच्या मोगा बसोत कुर्सार भेटिल्ली. देवसोनी पेल्या सो मोग करूंक आमकां उलो दिता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे वैतरेचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत म्हाका ससनाच्या जिवीत सांबाळूं. आमेन. काळीस मुझे राखून आसा, सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गानाव लालेवन आसा, दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांतया प्रकाश तुझो फाक, सर्गीच्या त्या जीवनाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि बहु दयाळ बापा, तुझें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजड अशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवन आनी गठायन भरल्याय. तातूंत बसयलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं जय सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. सोम्या मी वेतां की तुजी गाथा, उपकाराक सर तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो, संदेश तुजो गाजो आदार मागता. कटाय सोडून सर्गीकान वेतां सोम्या कुर्बे, कश्टान दुखान तुजेर पातय मुखार सरता उर्बे. सोम्या मी वेतां की तुजी गाथा, उपकारांक सर तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो, संदेश तुजो गाजो आदार मागता.